Turquija Papa, Mondon Tuka, Sastangi Porun, Noman Korda, Tu Somogolgun, Argadita, Tu Sosoptaikun, Toyarasa, Tu Somogolgun, Argadita. बागेवून जुडाची चिटी वेले वाचप. म्हज्या भोव मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे 2 मृतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगान थीर रावात आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकलुतीन दितलो. ते सासणांचे जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां समजायात. उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात. हेरांक चोत्राय घेवन काकलूत दाखोयात आनी तांच्या पातकी जिविताचो वसो लागल्या त्या आंगल्याची पोरयान वीट दोरात. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरोपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी मोहिमा, थोडपण, अधिकार आनी बळ सगल्या काळा आदी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्यात तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळेवूंक, भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतलें निरोंतोरी. दिसान दीस तुक दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी सीस परतून जेरुसलेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवत आसतना मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सुरशी आयले. ताणें ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका स्वत्या कोणें दिल्या?
जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जोआंचें स्नान स्वर्गार तावन की मनशां तावन आयलें? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गार तावन अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोंत मानलें ना? पूण मनशां तावन अशें म्हणूंक आमकां तांकोत. ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगळो लोक जोआंव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवें तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्या मोगान थी रावात आनी सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकलुतीन दितलो ते सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. नियाळाक आदार. सगळ्यांक स्वर्गार वचूंक जाय, पूण कोणाक मरूंक नाका. Everyone wants to go to heaven, but nobody wants to die. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी संवसारांत सासणाक रावंक येवंक ना. एक दीस आमचें हें संवसारी जिवीत सोंपतलें. मागीर कितें? आयच्या समाजांत आमी जियेतना भावाटाचें जिवीत जिवंक एक व्हडलें आव्हान. धर्मा आड वेगवेगळ्यो शिकवण्यो भितर सरल्यात. एकूच जिवीत, देव ना, स्वर्ग कोणें पळयला, असल्यो वांकड्यो शिकवण्यो आमचो भावाट हालयतात आनी दुबाव उप्रासतात. भावाट म्हणजे कितें? देवान बासायलेलें दानाचें आमी वाट पळयतना भावाट आमकां ह्या बरवाशान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावाट आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. आयचे पयले वाचपांत अशें मेळटा, तुमचे भोव पवित्र भावाटाचेर तुमचें जिवीत बांदून पवित्र आत्म्याचे एकवटान प्रार्थना करूंक देवाच्या मोगान थीर रावात आनी सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या काकलुतीन दितलो त्या सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. पोदवेचे, ग्रेस्कायेचे, बाटाबेसांचे आनी हेर संवसारी वस्तूंचे आशा सोडून पवित्रायेन आनी बऱ्या करण्याचें जिवीत जिवन सासणाचें जिवीत तयार रावया. तर आयज आमचो थराव जावन दी, आमी कुडीच्या आनी आत्म्याच्या फायद्याचो दोळ्यो करण्यो पाळून देवाच्या मोगान आनी बावाटान थीर रावया.